प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 38 ते 48 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 38 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोड्यांक दोडो दांताक दांत अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. कोणेय तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. कोण तुजे आंगावेलें व्हरूंक न्यायसभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरू दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उसने मागून घेवंक सोदता ताका पाट वडिनाका. दुस्मानाचो मोग. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सुर्या वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उद्यासो करता, आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिनात? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोंपून तशींच तुमी सोंपून जायात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू शिकयता. पूण आमी आयज आमची चोत्राय फकत ह्या दुस्मानाचो मोग कसो करूंक जाय ताजेर आमी नियाळ करुया. 39 वडीन जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, पूण हांव तुमकां सांगता, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. कोणीय तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. भाव भयणीनो, आमच्या संवसारान कोणें आमकां उजव्या पोल्याचेर आमकां मारलो जाल्यार आमी तांकां आमचो दावो पोलो दाखयता. पूण देवाच्या उतरान बरयलां आनी खूब लोक जाणो की हांव क्रिस्तांव जाल्यार जेजून आमकां सांगलां, कोणें तुका एका वाटेन एका पोल्याचेर मारला जाल्यार दुसरो पोलो दाखय. आनी आमी आमच्या तोकलेन ह्यो वस्तू जाणो की जेजून सांगलां, पूण आमच्यान करूंक जाता काय? आनी आमी कोत्ता काय? करूंक जाता जाल्यार जेजू सांगता ह्या उतरान की कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार तुवें दुसरो पोलो दाखोवंक जाय. म्हणजे ताणें सांगलां जाल्यार आमच्यान करूंक जाता, पूण आमी कोत्ता काय? आनी करूंक जाय जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान करूंक जाय? बिश्टें बरयलां म्हणून बरयलां एक भाव भयणीनो, पूण गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. ताच्या फुडें 43 वडीन कितें म्हणटा? तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता म्हणटा, स्वर्गीचो तुजो बाप आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उडयसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्यांक पासत मागात. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमचो दुस्मान कितें करता? आमचो मोग करता? ना, आमकां त्रास करता, आमकां आमचेर वायट उलयता, आमचेर आड येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक आमचेर आड येता, आमकां वायट करता, हो लोक म्हणल्यार आमी समजना की ती मनशां खरेपणी तो आमचो दुस्मान. पण तो दुस्मान तो मनीस न्हय, दुस्मान जावन आसा सैतान. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, देव आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो मोग ओतयता. आनी जेन्ना आमचो मोग ओतयता, आतां आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. कित्याक? जो मोग आमी आपणायला, ज्या भाशेन आमी कालच्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ केला की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तर जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. आतां
ते दुस्मानाचो मोग करूंक जाय म्हळ्यार बिश्टे आमच्या मनशा रुपान करूंक जायना. आमकां जाय पयलो पवित्र आत्म्याचो मोग, आमकां जाय देवाचो मोग आमचे भितर शी मेन नासलेलो मोग. म्हणटच जेन्ना हो मोग आमी आपणायता, जेन्ना हो मोग देव आपल्या आमचे भितर ओतयता आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून, तेन्ना बाबण पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता आनी आमच्या मनाची नडसुणी करपाक आमकां आदार करता. आनी आमी जेन्ना आमच्या मनाची नडसुणी करता तेन्ना बाबणीनो आमच्यान आतां तें देवाचें उतर पाडूंक जाता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आनी जो आमचेर वायट करता, आमकां वायट आदारता, कोण आमकां त्रास करता, तांकां पासून आमच्यान मोग दिवंक जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमकां उजव्या पोल्यार मारता, आमच्यान दावो पोलो आमच्यान दावो पोलो दाखोवंक जाता. कोण दावो पोलो मारीत जाल्यार आमच्यान उजवो दाखोवंक जाता. कित्याक आमी आतां आमची चोत्राय त्या मनशान जे आमकां वायट केलां ताजेर दवरना, आमची चोत्राय आमी जेजूचेर दवरता, आमची चोत्राय आमच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान दवरता. म्हणटच जेन्ना आमी खरेपणी हो मोग आमी आपणायला, आतां आमी आमचो दुस्मानाचो मोग करूंक पावतले, तांचे पासत मागणी करूंक पावतले आनी तांकां बरें करपाक आमी जियेतले. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी खरेंच म्हजे भावार्थी म्हजेर पाटलावदार जाल्यार, म्हजेर भावार्थ दवरता जाल्यार, तुमी खरेपणी म्हजी भुरगीं जाल्यार, तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुमी खरेपणी भुरगीं जाल्यार तुमी दुस्मानाचो पासून मोग करतल्यात. म्हणटच भाव भयणीनो, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, बिश्टी आमी इगोर्जेक गेलीं, मागणें केलें, तेर्स केले, मिसाक गेलीं, देवस्पण केलें आनी आतां आमी तें केलां म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता, मागणें केल्या म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता. ना भाव भयणीनो, जेन्ना खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाता, आमी तो कितें सांगता आमकां? देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिढीपीड दिताल्यांक पासत मागात. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाची भुरगीं कितें करतात? दुस्मानाचो मोग करतात आनी जो कोण पिडापीड दितात तांचे पासत मागतात. तर आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, आमी तो मोग आपणायला जाल्यार, आमी आयज दुस्मानाचो मोग करपाक आमी वावरुया, सत मानुया हें देवाचें उतर, दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिवया आनी सगळें जें देवान आमकां घडोवन हाडलां आपल्या उतरा वरवीं तें आमकां फावो जावच्याक आयजतान आमी ह्या उतरान रिगून हें देवाचें उतर पाडुया. खरेपणी पाटलावदार जावचें, क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक, भावार्थीचें जिवीत जिवोवपाक, सोयतीमन जिवीत जिवोवपाक उतरान आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी हें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव